जुआंवाचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तींच म्हजो मोग करतात, आनी म्हजो मोग करतात तांचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव तांचो मोग करतलो आनी तांकां म्हजी वळख दितलो. जुदासान, हो इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो, ताका म्हणलें, सायबा, तूं संवसाराक तुजी वळख दिवचो नाय, पूण आमकां दितलोय, हें अशें कितें? जेजून ताका परतिपाल केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतल्यांव आनी ताचें सवें ठिकाण करतल्यांव. म्हजो मोग करिनात तीं म्हजीं उतरां सांबाळिनात, आनी तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचें मोदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवीन तुमकां शारोती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. देवाचें उतर हें.